मांकडा पी ल्हानशें अळटाचें त्या कांट्यांच्या झाडाच्या वयर बसलां, वयर वचून कशें वयर गेलां गुत्तना कांट्यान. ताच्या बोवारी तें पुरा ते रानांत आसतात ते ताका हायना म्हणटात म्हण चिंता. तें सुणीय न्हय तें कोलेय न्हय, पूण भारी मारेकार तीं सापतात ती एक 10-15 येवन ताका बोल्याच्या बोवारी तांकां वयर वचोंक जायना, मांकडाच्या पिलांक सकयल येवंक जायना. आनी तितलें म्हणटा सुमार वेळ जाला आसतलो. मांकडाचें तेणें पळयता कोणी म्हाका वाचाव करतात की सकयल देवल्यार ही सापतात. साबण जुशिंत मारूंक ल्हानशें मांकडाचें पील. तितलें म्हणटना एक जिराफे खंय धांवन आयलें म्हणना ओडलें सयती आयलें धांवून धांवून आयलें येवन त्या बोल्या कडचें रावलें. मांकोड रप्पा एक जंप मारलें त्या जिराफेच्या पाठीर बसलो. जिराफेक आनगून सरलें. भयणीनो, आदल्या प्रासी आतां आमची राटावळ मस्तू सड जाल्या. कंती बेजारायो सडत जाल्यात. आनी म्हाका वैयक्तीक जावन बघता अप्रूपणी आमकां असलो एक अवकाश आसल्या पासून आमी देवाक अर्गां दिजय. सांगाता येवन व्हडल्यान कांतारां म्हणोवंक, ताळयो पेटोवंक, हात वयर करूंक आमचें दिसपडतें मागणें जावनूच आसा. आमच्या सगळ्यांच्या घरा आमचें मागणें आसा, तातूंत कांय दुबाव ना. पूण अशें आमी सांगाता येवन व्हडल्यान कांतारां, गायनां, किर्तनां, ताळयो पेटतना जायत्यो संगती आमच्या जिवितांत बऱ्यो जातात. आमकां कळनासतनाच आमकां बरी भलायकी जाता, मोतीक समाधान मेळटा. देखून खंय असलो एक अवकाश म्हळ्यार सगळो दीस भोवंक आमकां जायना, पूण असलो म्हयन्याक एक दीस आमकां एका म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा दिसा आमी हांगा सांगाता मेळटा. दुसऱ्या आयतारा दिसा वालेन्शाय असलें कॅरिस्मॅटीक मागणें जावन आसा. जावं विविध रितीर मंदिरांनी असलो अवकाश आमकां आसा. देखून घर सोडून सगळ्यान एकदम भोंवचेंत नाका, घर ही सांबाळूंक आसा. पूण असलो एक अवकाश मेळटना आमी असल्या मागण्यांत भाग घेतना भोव बरें जाता. आतां आज आमी आमचो हो थीम जावन आसा सुमया तूं आमचे सांगाता राव. हो थीम आज आमी नियाळ करचो. सुमया तूं आमचे सांगाता राव तो एक हंत आमी तातूंत उतरोंक आसा. सुमया दुसरो हें पयलो हंत सुमया तूं आमचे सांगाता राव. सिसांनी मागले बरी आमी मागोवंक जाय सुमया आमचे सांगाता राव. थंय हांव एक दुसऱ्या हंताक येतना सुमया तूं आमचे सांगाता आसाय ह्या भावार्थाक आमी उतरोंक आसा. सुमया तूं आमचे सांगाता आसाय आनी तें पळोवया आमी. आयच्या थोड्या नियाळांत ह्यो संगती येतल्यो. आनी मागीर तिसरो हंत आसा. तिसरो हंत सुमया आमकां सोडून तूं वचनाका. हे 3 हंत जाय आमच्या जिवितांत आनी हें तुमकांच उपरांत सकाळच तुमकां समजतलें. आनी हे 3 हंत आमच्या जिवितांत जातलें. कित्याक म्हळ्यार जुवांवचो पयलो अध्याय वळ 30 आनी 9 थंयसर जेजून सिसांक आपोवचें आनी आपयतना म्हणटा तो येया आनी पळया म्हणटा. तो एक भाग, तो एक हंत, तो येया आनी पळया. पयलो अध्याय वळ 30 आनी 9 उडास दवरूंक कांय कस जावचें ना. मागीर घरा वचून वाचा. सिसांक आपयतना ताणें म्हणलें येया आनी पळया. जॉन 1:39. पूण सिसांची सगळी तरबेती पुरा जावन सिसांक मागीर जिवंतपणांनी सगळें जालें. सिसांक दिश्टीक पडलो. आज आमी वाचल्या वाचपांत एमाउसाच्या वाटेर तांकांय दिश्टीक पडलो. आनी लुकाचो 20 आनी 4 अध्याय वळ 30 आनी 9 तें कशें सांगाता पडलां म्हूण कळीत ना. थंय कितें म्हणटा लूक chapter 24:39 वडोल पळयल्लें जॉन 1:39 हांगा 24:39 वा जल्मांत दुसरो. थंय म्हणटा आपोडा आनी पळया. हें कित्याक अशें म्हळां? पयलें येया आनी पळया म्हूण सांगलां. ही सगळी तरबेती जाल्या मागीर तांचो भावार्थ घट जाल्या मागीर आपोडा आनी पळया म्हळ्यार एपटी तुमी आपडी जाय म्हाका. त्या भावार्थाक आमी वचोंक जाय मागीर पळोवचें. सादारण जावन पयलें पळोवन मागीर आपडचें न्ही गे. पूण हांगा यू सी हर एका शब्दाक पवित्र पुस्तकांत एक गुंडायेचो अर्थ आसा. तो भावार्थ आमी जर तर जेजूक आपडूंक शकल्या जाल्यार मागीर पळयल्यार पुरो. आनी पळोवनूच रावतलें हांव, आपणूक वचना हांव. देखून जेजूक आमी आपडी जाय. हे म्हळ्यार तो एकदम आमचे सांगाता आसा, आमचे सांगाता चलता, म्हज्या हाताक धरता हें आमी समजून घेवचें मोगाचें न्हू. सादारण जावन आमच्या सालत्या आमच्या जिवितांत आमी चड करन चिंत्या आतां जर तर एक व्यक्ती म्हजे सांगाता आसा आमकां कठीण बोळ मेळटा. आमच्या घरच्यांनी आमकां एक धैर्य दिलें जाल्यार भियेनाका रे आमी आसा
ह्या जावंक पुरो आमकां एका नव्या जाग्याक वचोंक आसा, कामाक जावंक पुरो, शिकपाक जावंक पुरो. हांव आसा रे थंय लागीं, तूं कांय खंत करनाका, खंय गरज पड्यार हांव आसां थंयसर. तशें म्हणटाना कोण ती धाडटात त्या चिरक्याक या चेडवाक तांकांय एक धैर्य मेळटा. हांव थंय म्हजो भाव आसा, मावळो आसा रे, बापल्यो आसा रे थंय, तो सोन घालचो ना. यू सी, ऑटोमॅटीक एक धैर्य मेळटा. देखून आज आमी ह्या नियाळ करता आसतना आमच्या कुटुंबांत तशेंत जर तर एक पतीने सांगता आसा, ह्या पतीन कश्टांत, सुखांत, दुखांत, कंतींत, बेजारायंत, दुबळीकायेंत या ग्रेसकायेंत ती एकामेका व्हंकल आनी न्हवरो एकामेका आसात म्हूण सांगून जर तरी धैर्य, फकत धैर्य दिल्यार पावना, आसूंक जाय. न्ही जावन ती आसात म्हूण सांगल्यार भिरांत जायना आनी कांय तांकां कोणाकच बाधा करूंक जायना. भुरग्यांक तशेंच आवय बापूय आमचे सांगता आसात, आमकां ती सोन घालनात म्हणलो एक धैर्य तांकां मेळ्ळें जाल्यार ती जिणेंत वयर येतात. ती हें आमकां वास्तवीक जिवितांत हें आमकां कळटा जाल्यार मोगाच्यानो पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडान हांवें हें नियाळ करता आसतना म्हाका एका दिसा कांय नव्यो संगती आमकां आयकोंक पळोवंक मेळटात. ह्या दिसांनी ती एक ल्हानशें एका 1.5 मिनटाचे ल्हान व्हिडिओ आसतात ते, पूण तातूंत मस्तू जाणवाय आसा. एक ल्हानसो व्हिडिओ हांवें पळयलो. एक विस्तार मैदान, थंयसर एकच झाडां, तें कांट्याचें खंडपट्या कांटे आहात ताका. एक मांकडाचें पील ल्हानशें अल्टाचें त्या कांट्यांच्या झाडाच्या वयर बसलां, वयर वचून कशें वयर गेलां गोत्तना ह्या कांट्यान. ताच्या बोवारी तें पुरा ते रानांत आसतात ते ताका हायना म्हणटात म्हण चिंता. तें सुणीय न्हय, तें कोलेय न्हय, पूण भारी मारेकार तीं सापतात. ती एक 10-15 येवन ताका बोल्याच्या बोवारी तांकां वयर वचोंक जायना, मांकडाच्या पिलाक सकयल येवंक जायना. आनी तितलें म्हणटा सुमार वेळ जाला आसतलो. मांकडाचें तेणें पळयता, कोणी म्हाका वाचाव करतात की सकयल देवल्यार हीं सापतात, साबण जुशिंत मारूंक आहात ल्हानशें मांकडाचें पील. तितलें म्हणटाना एक जिराफे खंय थावन आयलें म्हणना ओडलें सैती आयलें, धांवून आयलें, येवन त्या बोल्या कडचें रावलें. मांकोड रप्पा एक जंप मारन त्या जिराफेच्या फाटीर बसलो, जिराफे काणगून सरलें. देव आमचे सांगाता आसा, सोम्या तूं आमचे सांगाता राव, म्हाका सोडून वचनाका. एक ल्हानशा उतरांनी वो अर्थ तें एक. आनी एक पळयलें, एक वागाचें पील खंयच्या एका मेळ्या उदकांत पडलां, ताका भायर येवंक जायना, पुरा मड्डी केद जाल्या, तातूंत बुडलां तें, कश्ट जाता. तितलें म्हणटाना एक हस्त येता. तें म्हाका दिसता आमकां लिसांव शिकोवंक पूण करतात जावं की पुरो गोत्तू ना. येतानी निजावनी तें कॅप्चर केलां गी तेंय कळीत ना. तितलें म्हणटाना एक हस्त आयली व्हडली, येवन त्या वागाच्या पिलाक धाकट्याक तांतलें उखोवन वयर दवरलें आनी ताणें सोंडयेंत उदक काडलें आनी वचून तें कशें हांवें शावरा पंदा रावतना उदक पळय मारता तशें त्या वागाच्या पिलाक बरें न्हाणयलें, 2-3 पाटी न्हाणयलें, मागीर सोंडयेर अशें खाण गेलें आनी खाण घेवन सरलें. यू सी हाव इट हॅपन्स. रानांत ती ह्यो संगती जातात मोगाच्यो न्हू, कित्याक म्हळ्यार हें ताच्याच तकी जायना. देव त्या वेळाचेर थोडे पाटी देवूच येता. देव विविध व्यक्ती मरिफात, मनजाती मरिफात, गडिता मरिफात तो आमचे सांगता आसा म्हूण सांगून आमकां जागयता, मात न्हय तो दाखोवन दिता. हें आमी समजोवचें. आनी हें आमकां एक पटी समजल्ल्या वेळार कंत बेजाराय म्हूण जायना. ऑटोमॅटीक एका रितीचें एक धैर्यशें आमचे मदें आसता आनी आसूंक जाय. आनी आज पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडान थोड्यो संगती पळोवया. हें वाचप आमी आयकलें. सुरवेर जेजू तांचे लागीं सगळें पवित्र पुस्तक ताणें विवरून सांगलें. त्यो मोगाच्यान 2 संगती उडास दवरी जाय. एका कुशीन देवाचें उतर आनी एका कुशीन ताणें दिल्लें सक्रमेंत. हे दोनूय सांगाता आमच्या जिवितांत आसल्यार मात्र जिविताक अर्थ येता. हें समजून घेया. देखून थोडे पटी सुखी जावंक साध्य आसतात. देवाचें उतर मात्र पुरो, सक्रमेंत गरज नात. म्हणले थोडे पटी सूख समजोनी येवंकी साध्य आसता, ह्या सूख समजोनी दिवंकी साध्य आसतात. देखून पयल्या भागांत सोम्यान सगळें पवित्र पुस्तक विवरून सांगलें. आनी ताणें कितें म्हळें, तो आमचे लागीं उलयतना आमचीं काळजां पेटतालीं न्हय. मोगाच्यान पवित्र पुस्तकांत बायबलांत लागीं 8,000 भासावण्यो आसात. खंयची वळ काडल्यारी तातूंत आमकां धैर्य दिता, बरवसो दिता, एक नवो उजवाड दिता. देखून पवित्र पुस्तक आमच्या काळजाक आमी लागीं दवरूंक जाय. जेजू पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी तांचे लागीं उलयलो. ताचे उपरांत ताणें म्हळें आमचे सांगाता तूं राव. आनी उपरांत ताणें उंडो मोडतना तांचे दोळे उक्ते जाले. थंय 3 हंत जाल्यात.
पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडांत तांची काळजां पेटली. उंडो मोडता आसतना सक्रामेंत थंयसर सुमयान तो आचरण केलो. तांचे दोळे एकदम उक्ते जाले. तांकां एक नवो बरवसो मेळ्ळो आनी तक्षण ते फाटीं घुंवले. एक मिसांव, एक जबाबदारी. देखून मोगाच्यान आमी हें जावंक पुरो ह्या हांगासर मागण्याक येवचें, ह्या रितीर करची, नोवेन करचें, मिसांत भाग घेवचो, ह्या आराधन करचें. खंयचेंय केलें जाल्यार हे 3 हंत आसात. आमकां देवाच्या उतरां मरिफात उजवाड मेळटा. आमच्या काळजांत कितें गी भोगता. उपरांत आमी सक्रामेंताचें आचरण करता. सोमी आमचें तें एक जाता आनी उपरांत आमकां एक जबाबदारी आसा. तुमकांय आसा, म्हाकाय आसा, हर एकल्याक आसा. ना जाल्यार आमचें काम अधुरें जाता. आमकां आतां आज फाटीं वचोंक आसा. आमी ते तक्षण फाटीं घुंवले. हें जाल्ल्या फुडलें आमकां फाटीं वचोंक आसा. फाटीं येतना घर बदलोना मोगाच्यान उडास दवरा. तुमचें घर तेंत आसा. घरांतलीं मनशां तशींच आसात. ते समस्ये, ते कश्ट, कंत, बेजाराय, आमची आलोचन्यो, आमची योजना, आमची प्लॅनां तीं तशींच आसात. पूण सुमी हांगात हांवन आमकां वेताना आमकां एक नवो उजवाड दिता, एक नवें धैर्य दिता. वच तूं, हांव तुजे सांगाता आसा. त्या बरोवशान आमी वेचें. आनी तें जाल्ल्या वेळाचेर आमकां कळनातल्या बरीत आमच्या घरांनी बदलावण जाता. थोडे दीस जावन आमी मागताल्या एका भावाच्या एका इराद्या पासून. आज मीस जाल्या उपरांत मोगाच्यान देव आमचे सांगाता आसा मनशाक. आनी म्हजें एक सुदारण धोरण का जालें जाल्यार म्हज्या तोंडान तें येवचें उतर देव आसा. देव सोडून घालना. आज सकाळीं मीस जाल्या उपरांत तो भाव ताची येजमान पतीन भुरग्यांक सांगाता येवन म्हणूंक लागलीं आमी थोडे दीस जावन मागताल्या तें देवान आमकां फावो केलां. ताणें कितें आशिल्लें तें देवान ताका फावो केलां. एक बरें काम कितें सोदनेर आसलो, काम जालां. ताची कितें कंत आसली, बेजाराय आसली, एका हंताचेर उणी जाली. देव मागणें आयकता. देव आमचे सांगाता आसा. आनी हें समजोवंक थोडें पवित्र पुस्तकांतल्यो थोड्यो वळी आमी पळोवया. मातेवाच्या पयल्या अध्यायांतच वळ 20 आनी 3 जेजू जल्मातना म्हणलीं तीं उतरां तें आमकां फावंडेशन. इमॅन्युएल, देव आमचे सांगाता. हें आमच्या भावार्थाचें हें फावंडेशन मोगाच्यानो. आनी ताका तें सोप दिला. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता. देखून आमी दुबावची गरज ना. देव आमचे सांगाता. ससनात हांव आसा, आसुल्लो आनी आसतलो. मातेवाचो पयलो अध्याय वळ 20 आनी 3. आनी ह्या भावार्थान आमी मुखार वेचें. देव म्हजे सांगाता आसा. खाली राव मात न्ही, देव म्हजे सांगाता आसा म्हणल्या पातयेन एक आमी उतरोवन वसा जाय. आनी तुमी कोणाक वडिलां आसात, तुमच्या भुरग्यांक मोगाच्यानो हर एका संदर्भार ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी तांकां धैर्य दी जाय. तांकां धैर्य सुकोवचें न्ही. आनी आमकां कोण मेळटात तांकां आमी पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी धैर्य दी जाय. आमकां हर एका दिसा आमकां दिसपडटें म्हणलें बरें कश्टोवचीं कंगाल जाल्लीं मेळटात. आमच्या उतरांत व्हडलें कांय जायना. पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी देखून पवित्र पुस्तक आमी वाचून नियाळ करता आसतना हर एका दिसा एक उतर म्हणी हेरांक सांगून उत्तेजन दिया. उपरांत पळया पोरण्या सोल्यांत हीं उतरां स्पश्ट जाल्यां. नव्या सोल्यांत मात न्ही. इजाया प्रवाद्याचें ग्रंथ 40 आनी 1 अध्याय वळ 10 कितें म्हणटा. इस्रायल परजेक उद्देशून इजाया प्रवाद्या मरिफात सर्वेस्पोर देव म्हणटा भिये नाका, हांव तुजे सांगाता आसा. भिये नाका, हांव तुजे सांगाता आसा. कसलें एक धैर्य दिवचें, एक बरवशाचें, एक बळादेक उतार न्ही. तूं भिये नाका, हांव तुजे सांगाता आसा. आनी प्रत्येक सावन विती नियमांतलें एक उतार आज आमी जोशुवाक जबाबदारी दितना सर्वेस्परा देवान मोइजे मरिफात सांगलीं तीं उतरां मोगाच्यानो आमी कोणेंच विसरूंक नजो. उपरांत अध्याय 30 आनी 1 द्वितीय नियमांत सरून आमी आखेरेक पावते आसा. थंयसर 30 आनी 1 अध्याय वळ 7 आनी मुखार 7 आनी 8 कितें म्हणटा. उपरांत मोइजेन जोशुवाक आपयलो आनी सगळे इस्रायल परजे वजेर ताणें ताका सांगलें धैर्य घे आनी थीर राव. कित्याक तुवें ह्या लोकाक सर्वेस्पोरान ताच्या पुर्वजांक आपूण दितलो म्हूण बसयल्ल्या त्या देशाक व्हरूंक जाय. सर्वेस्पोरस तुजे मुखल्यान वेतलो, तो तुजे सोवें आसतलो
आनी तुका तो सोडून घालचो ना आनी तुका तो सांडचो ना. चित दिवन आयकले म्हूण चिंता. पळया सोबत पळया, सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजांक आपूण दितलो म्हूण बसयल्या त्या देशाक व्हरूंक जाय, तुवें व्हरूंक जाय. सर्वेस्परस तुजे मुखल्यान वेतलो, तो तुजे सवें आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना. इंस उतरां आमकां जेजू त्या 12 जाणांक आनी 70 जाणांक धाडटना इंस उतरां थंयसर वांजेलान बरयल्यान. मातेवासोय 10 अध्याय, लुकासोय 10 अध्याय. त्या 12 जाणांक आनी 70 आनी 2 जाणांक धाडटना कितें म्हणटा जेजू थंयसर बरोवन घालां वांजेलिस्तान. जेजू वेसो आसुल्लो त्या जाग्याक ताणें वचोंक आसा, हांकां तो धाडटा. फकत वाट तयार करूं, काम करचें जेजून, सिसांनी न्ही, सिसांनी खाली तयाराय मात करची. आनी उपरांत तांकां तो धाडटनाय ताची सकत तांकां दिवन तो धाडटा. जेजू सिसां सांगता आसुल्लो, जेजू ना जाल्यार एकच एक अजाप करूंक जायना. सिसां वरवीं कांय करूंक जायना, आमच्या वरवीं कांय करूंक जायना. आमी कांय उलयत इल्लो आवाज करयत, त्या आवाजान कांय दंब ना. जर तर जेजू आमचे सांगता आसा, तो वावुरता, तो वावर करता, आमकां अस्कत हातेरांक तो उपयोग करता, हें आमी समजून घेवंक जाय मोगाचें न्हू. आनी कितें सांगलें जोशवान उपरांत केलें न्ही. जोशवान त्या सगळ्या लोकांक मोइजे उतरोवन वचोंक ना, मोइजेक तें फावो जावंक ना. आनी सगळ्या लोकांक मोइजे बसयल्ल्या गांवाक व्हरून पायता. वो जोशवा तरणाटो मनीस, पूण ताका देवाचो आत्मो थंय आसलो. देव तुका सांडचो ना, तो तुका सोडून घालचो ना, तुज्या मुखल्यान तो वेता, ताच्या फाटल्यान तूं चल. कुरड्यांक दिस्त दिम ह्या उतरांनी सोम्यान आपणाचें मिसांव सुरवातलें. पवित्र सभेन हे मिसांव मुखारून व्हेलें. आमी कर्मेलितांनी 2014व्या इस्वेंत विजन फॉर फ्युचर ह्या नांवा खाल दोळे दिसांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकप दिवचें एक योजन सुरवातलें. थोड्यांक कांयच दिसना, थोड्यांक इल्लें दिसता, पूण हांचीं भुरगीं भलायकेन बरीं आसात, शिकपान हुशार आसात, तालेंतांनी भरलेलीं आसात. ह्या भुरग्यांक शिकप दिवचें योजनेंच विजन फॉर फ्युचर. ह्या मिसावाक तुमी कशें आदार दिवयात. हर एक वर्सा आमी 3 बसांनी बायबल डायरी परगडटा, कोंकणी, इंग्लीश आनी कन्नड भाशेन. ह्या बायबल डायरीच्या पेजीक हर एका पानाक तुमी स्पॉन्सर रावयात. जावं पुरो तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी, तुमच्या काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी, वा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून ती अंतरलेल्या दिसा त्या दिसाची तुमी पेज स्पॉन्सर करतात जाल्यार तुमची नांवां आमी त्या पानाचेर छापता. जे कोण बायबल डायरी वापरता तो तुमचे खातीर मागता, मात न्ही आमी आमच्या मागण्या वेळार तुमचो उडास काडटा. आनी तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी ही बायबल डायरी तुमकां पोस्टर धाडून दिता. हर एक दिसाची वाचपां, किर्तनां, सांताची जिणी, त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही नोवेना आनी चालती मागणी ह्या बायबल डायरीर वापरता. तुमी उपयोग करयेत, तुमच्या मोगाच्यांक काणीक जावन दिवयेत. तर येया, तुमकां खंयची पेज स्पॉन्सर करूंक जाय, ती तारीख, त्या दीस कसलो आचरण आसा आनी थंयसर कोणाचें नांव छापूंक जाय आनी तुमचो विळास आमकां व्हॉट्सअप करा. आनी अशें बायबल डायरीची पेज स्पॉन्सर करचे मुखांतर दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या जिवितांत शिकपाचो उजवाड हाडया. देव बरें करूं.